बागेवून पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसलोनिकेक गेलो, क्रेसेन्स गालसियेक गेला आनी तीत दाल्मासियेक. एकलोच लूक म्हजी सोडशी आसा. मार्कूक तुजे बाराबोर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोसांत कार्पुसा कडेन पांगरूंचे दवरून आयला ते येता आसतना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोण पत्रां. अलेक्सांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताचे कर्तुबा प्रमाणे देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकूनचे खातीर सौम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक कासयतात. तुवें रोचलाय ते सगळें तुका दिन वाचूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीचे लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिळगेचे पिळगे तुजी राज पदवी तोखता. सबाब, तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब, पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशे. हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुट्टी वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलींच म्हणात.
शांती फाव आसलेली मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे थंय परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरांनी भोंवून नाकात आनी खंयचेच नोंगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देवाचें राज येवचें जालें अशें सांगात. नियाळाक आदार, सोत खुशालकाय आनी शांती, पवित्र आत्म्याची फळां. एका दिसा एके आवयक अकस्मात मातसो अटॅक मायल्ड स्ट्रोक येता. पवित्र पुस्तक तिका वाचूंक येना, पूण दर सकाळीं पवित्र मिसाची बेटींत आनी फिगोर्जेच्या मागण्याच्या जमातींत वांटो घेताली. म्हाकाय वेळ नासलो म्हणटच फोन करून खबर घेतली. आपल्या पासत माग म्हणून आनी पवित्र पुस्तक म्हाका कोणेंय वाचलोलें जाय म्हूण उद्गारली. तेका हांवें इजायास 35 जेरुसलाच्या जोयत हो आविस्वर वॉयस रेकॉर्डिंग करून धाडलो आनी 3 फावटी आयकून ती दोतोराशी गेली. तिणें सांगलें आपली तपासणी सडसडीत जाली आनी स्टेंट्स बसयले. हे आवयन जेजूचेर स्वतान भावार दवरलो, खुशाल जाली आनी शांतीन देवाचें राज अणभवून आपल्या घरा परतली. हें शुभ वर्तमानांत जेजू शिसांक सांगलोलें वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज येवचें जालां अशें परगटात. आयज तुका आनी म्हाका अशेंच करूंक जेजू आपयता. पवित्र आत्म्याच्यान पेरोणान भरून आमी वायटेकारांक बरी करुया. पयलें वाचप तिमोथाक बरयलोलें, कसलीच आशा दवरिनासतना देवाचें राज विस्तारूंक आमकां आदाराचीं जातात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आयज एकल्याक तरी बरी बूद दिवन देवाचे राजाची किट हांव पेटयतलों वो पेटयतली. पेटोवया.